मगचे वीक्षकांनो नमस्कार मेस्त्री ह्या अंगड्याक तुमकां स्वागत. आज आमी आसांव आयरीन लसरादो म्हणून फामाद आनी आयरीन पिंटो म्हणटा आमी. आयरीन पिंटो बायोलॉजी टिचर हिच्या घरा ही निवृत्त जावन इल्लेशीं वर्सां जाल्यांत. ही टिचर जावन फामाद आनी निवृत्त जावन येता आसतना राष्ट्रमट्टार तिसऱ्या वर्दीची कार्यदर्शी जावन 2 अवधी संपवून सेवा दिते आसा. ह्या तिच्या उगडासाचे यादी कितले आसा म्हण सांगूंक ती तयार आसा. कित्याक म्हळ्यार तिणें म्हाका शिकयलां, ती म्हजी बायोलॉजी टिचर. तर वीक्षकांनो आमी आसांव आयरीन लसरादो याने आयरीन पिंटोच्या घरा. नमस्कार मेस्तीन कार्याक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. हांव आयरीन पिंटो आतां लसरादो चिकमंगळूरांत 1956 जूनाच्या 10 तारखेर श्रीमान रैमंड पिंटो आनी श्रीमती संतान पिंटो देवादीन जाल्यांत. आमच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी जावन जल्माले. म्हाका 4 जाण भाव आसात आनी हांव कडेची जावन आसा. म्हजें शिकप सेंट जोसेफ्स कॉन्व्हेंटांत 10वी मुनशावर जालें. ताच्या उपरांत PUC आनी डिग्री IDSची गव्हर्नमेंट कॉलेज चिकमंगळूर हांगा शिकप जालें. त्या टायमार आमचे IDSची कॉलेज को एड्युकेशन सुमार 40 आनी 50 वर्सां आदीं को एड्युकेशन म्हणटाना थंय चेडवां भुरगीं वचोंक आयकनातलीं. चडावत आर्ट्स काण घेवन तरळाबाळू आनी दुसऱ्या कॉलेजीक चिकमंगळूरांत वेतालीं. पूण म्हाका सायन्सांत मस्त इंट्रस्ट आशिल्ल्यान आमी तेगा जाणां क्रिस्तांवची चेडवां आमी धैर्य करन आमी IDSची कॉलेजीक गेल्या आनी थंय हांवें म्हणजे BSc केमिस्ट्री बायोलॉजी मेजर्स काण घेवन BSc कोर्स हांवें कंप्लीट केलो. म्हाका मस्त मन आशिल्लें शिकाचें म्हणून. आनी ल्हान तावन म्हाका एक शिकपांत मस्त इंट्रस्ट आहली. आमच्या घरा सड्ड शिकलेली म्हळ्यार त्या टायमार रावन तो भाऊक हांवें चड शिकोवनान. पूण ते यशस्वी बिझनेसमॅन जाल्यात आतां. हांव चिकमंगळूर अशें आसतना 1 वर्स डिग्री जावन घरा रावतना कितें अचानक म्हणल्या परी आमी कोडयाळाक शिफ्ट जाल्या. म्हळ्यार म्हजो पप्पा हांव 5वेंत आसतना थंयसर उरलो. म्हज्या व्हडल्या भावान लिगोरी ताणें आमची घरची जबाबदारी काण गेल्ली. तांच्या प्रकाजारांनी जावन सेटल जातना ताका 4 जाणां भुरगीं ताणें मोन केलें भुरग्यांक कोडयाळचें गांवचें शिकप बरें म्हणून. तशें आमी कोडयाळाक शिफ्ट जाल्या. म्हाका चान्स म्हणल्या बरी हांव फुडलें सेंट एन्स कॉलेज ऑफ एड्युकेशन BEd करूंक थंय हांव जॉयन जाली. BEd करतना फर्स्ट सेमिस्टर जातानाच म्हाका काजार जालें. शिरवांच्या बर्नार्ड लसरादो लागीं जानेवारीच्या 7 तारखेर 1979 इसवेन म्हजें काजार जालें. म्हजें सेकंड सेमिस्टर मागीर जावंक आशिल्लें. 7 तारखेर म्हजें काजार जाल्यार हांवें जानेवारीच्या 15 तारखेर टिचींग प्रॅक्टिसाक लेडी इस्कॉलाक म्हाका वचोंक आशिल्लें आनी हांवें कंटिन्यू केलें. म्हजें काजारा उपरांत म्हजें सेकंड सेमिस्टर केलें. हांवें काजाराचें इन्विटेशन आमची सिस्टर तेदळा प्रिंसिपल सिस्टर विन्सेन्जा काजाराचें म्हजें इन्विटेशन व्हरून तिका दिताना ती म्हणा लागली, वॉट आयरीन, मॅन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस म्हणाली. म्हळ्यार म्हाका इल्लें देवती लक्षणां तांणी म्हजे कडेन पळयल्ली म्हूण दिसता. तांकां सिस्टर करूंक मन आशिल्लें तें जावना. तशें हांव म्हजें जुनांत रिजल्ट आयलें आनी उपरांत हांव 1 वर्स बॉम्बय गेली. बॉम्बय श्री गौरीदत्त मित्तल विद्यालया थंयसर प्रायमरीन हांवें 1 वर्स शिकयलें. उपरांत अशें आसतना हांगा गांवांत शिरवां म्हज्या न्हवऱ्याच्या आवय बापाय सरसीन कोणी नातलीं, तीं प्रायवंत. ते दळा हांवें हांगा पाटी शिरवांक येजें पडलें आनी शिरवांत येवन शिरवांत हांव सेटल जाली. शिरवांत सेटल जाल्ल्या टायमार परतून म्हाका घरा रावंक कांय मन नातलें. म्हाका इस्कॉलाकूच वचचें, म्हाका शिकयचें म्हणून तूं म्हाका मस्त भोगतालें. हांवें एप्लिकेशन घालें. ते दळा बेलमाणांत फादर लॉरेन्स गोम्स थंय ते विगार आशिल्ले आनी थंय तांणी म्हाका इंटरव्यू केली आनीक ते डायरेक्ट टायम टेबल त्या टायमार घरा हाडून आयिल्ले. ते एक जाय की हांवें सांगचें. पूण
एक म्हयनो इस्कालाक येताना घरची परिस्थिती म्हाका हे भुरगो आसलो ल्हान चरको आनी माय मामा बेड रिडन बिलकुल वसोंक जावना हांवें तें परतून डिस्कंटिन्यू करीचें पडलें अशें आसतना मागीर परतून नेक्स्ट इयर हांवें शंकरपुरा ट्राय केलें शंकरपुराय काम मेळ्ळें शंकरपुराय 6 म्हयने काम केलें कंटिन्यू करूंक जावना व्हडलो मास्टर आसलो थंय त्या वेळा कारण कंटिन्यू करूंक जावना थंय हांवें परतून रिजायन करीचें पडलें जाल्यार म्हाका मस्त बेजार भोगतालें हांगासर चिकमंगळूर आमचे बरो गांव थंड 5 टॉकीज हांव आसतना आसलीं थंय आनी बरें एक हे हांगा एक शिरवान टॉकीसी ना कांय ना म्हाका इतलें हांगा इस्कालाकी वचोंक ना इतलें मस्त म्हाका बेजार जातालें हांगासर म्हाका टायम पास जायनासलो त्या वेळा हांवें फादर अलोशियस रुजारियो अलोशियस हांगासर विगार जावन आशिल्ले आनीक इस्कालांत श्रीमान आल्बन रॉड्रिगस प्रिंसिपल जावन आशिल्ले हांवें तांचे कडेन वचून विचारलें मस्त म्हाका अशें त्याच टायमार म्हजी सासू मांव सरलो मागीर सासू माय एकलीच उरली तशें म्हाका भुरगोय म्हजो व्हड जालो ताका LKG करूंक आनी म्हाका सुलाब जालें तशें हांव 1986 जुलय 1 हांगासर हांव इस्कालाक जॉयन जाली श्रीमान आल्बन रॉड्रिगसान डिव्हिजन ऑर्डर काडून घेवन म्हजो पोस्ट क्रिएट करन म्हाका काम दिल्लें ताका हांव ऋणी जावन आसा ताच्या उपरांत अशें हांवें 30 वर्सां सेंट मेरीज इस्कालांत काम करन हांव एकाच इस्कालांत काम करन 2016 जून एंडाक हांव रिटायर्ड जाल्या बरें आतां गाटी देंवन आयलो म्हूण एक वेलफेअराची पद आसा वय तशें तुवें गटार रोड जाल्ली वय थंड गांव वय आनी त्या थंड गांवांत जावन अचानक म्हणलें बरी कोडयाळ येयली कोडयाळ जावन शिरवां रेस्पेराचे घंटे वाजले वय आनी तूं शिरवां सेटल जाली वय हांगा तूं आतां तुमच्या लागीं 5 टॉकीस आसली हांगासर एक्की ना ना पूण हांगासर खंडबेटे आसचे खंयचे कोत्ते टिचर वय एक बँक आं 69 बँक आहात विविध मुळाचे वय आनी एक बेकरी वय आनी एक बार तें जाय हें सोड न्हू तुमकां कलाकाराची ओड आसली कलेची ओड आसली आनी तशेंच शिकपाची ओड आसली वय दोन कडेन तुमकां चान्स मेळ्ळें जाल्यार काही ओडीत थंय घडीत म्हणटात पळय वय ते शेण मेरेसाक पावली भोवशा मरयेनंत तें केल्लें कोण ना योजन खंडीत 30 वर्सां शिकयलीं वय त्या 30 वर्सांनी म्हाकाय शिकयलां तुवें तुकाय शिकयला ऑलवेज तुकाय शिकयला वय. फर्स्ट बेंचार बसतलोय तूं फर्स्ट बेंचीत म्हाका वय दिसानातलंय जाल्यार आमकां समा तुज्या 30 वर्साच्या ह्या अनुभवांत तूं जायते भुरग्यांक तांच्या मेलपंक्ती काडिल्लें ताका हांव एक सक्स तुका शिकपांत पाटी आसल्या वयर चड मोग शिक्षण हुशार जाल्ल्या पुरो पाठ पडटात वय त्या पाठ आसल्यांक कितें म्हण मुखार हाडीचे खंयच्यानातल्या खंयच्या भागान तुवें आसाजे म्हूण वय तशें तूं टिचर जावंक तुका प्रेरण कोण म्हाका तें एक ल्हानतावन म्हाका टिचर जायचें म्हणून मतींत आशिल्लें म्हळ्यार आमकां एस्टेट आशिल्ली थंय ते कामाच्या घरांक ती हजरी घालतात केदाळे ती हजरी घाल्ले बूक वर्साच्या अखेरीक ते घरान दवरतले हांवें घालन करचें त्या हजरी घाल्ल्या बुकार म्हज्या क्लासीच्या भुरग्यांची नांवां बरोवची आनी घरा बांक आनी केपुरा आसात ताका जापून न्हू त्या हजरी घाल्ल्या भुरग्यांचे नांवां तांकां परतून हजरी काडन पाठ करचो आसलो म्हळ्यार तुका कोणी प्रेरण आसली तुज्या टिचरां आनी एक म्हाका प्रेरण कोण गे म्हळ्यार फादर आल्फोन्स मतायस बिसायब हांव एरडणेक आसतना ते आमकां बिसायब जावन आयिल्ले चिकमंगळुराक ताजे उपरांत हर एक म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमकां तांचें मीस आशिल्लें कुमसारां आशिल्लीं भुरग्यांक ताजे उपरांत तांचें मीस आशिल्लें तांणी इतले बरें आमकां बुधबाळ सांगतले ते इतले आनी तांचे जिवीत ते म्हाका आनी म्हाका तांचे वट्ट मेळोन साळावळ ती डिग्री करतना आनी पुरो जाल्ली तशें म्हाका प्रेरण मागीर म्हजी 2 जाणां टिचरां एकली कमलम्मा टीचर म्हणून इनवांची भारी बरी मनीस सायन्स टीचर तिणें म्हाका अशें सायन्स शिकयल्ल्यान हांव सायन्स टीचर जाली मागीर एकली लोबो टीचर म्हणून तिणें इतलें बरें इंग्लीश शिकयल्लें हँड रायटींग म्हणजे बरें जावन अजुनूय तें हँड रायटींग उरलां जाल्यार ताका लोबो टीचर कारण दत्तात्रेय मास्टर म्हणून आसलो शिवराम मास्टर बरे टिचरां आसलीं आमकां कॉन्व्हेंटांत सिस्टरां तशें जावन
तांच्या प्रेरणेन हांव एक टीचर जालें. 4 जण भावांक तुम्ही एक बहीण, वय तुम्ही पंचपांडव आसले बरे. वय वय इतल्या मोगाच्या भयणीक इतलें पयस शिरवां काजर करून दिता म्हणटा आसतना तांकां कांय बघूं ना भयण आमच्या मुखार आसून दी पयस नाका म्हणून. वय ते एक गडीत असल्या कडेन काले ओडीत काले म्हणटात आनी देवाचे निर्मणे सांदुच्या बापाच्या फिरगज पांया तळा हांव व्हड जाल्ली. हांगा मोरये गांवकर सायबिणीच्या पांया तळा म्हाका फोव केलें देवान. आनी एक कारण कालें म्हळ्यार हांगा प्रिंसिपल आसलो एल मेंडोन्सा म्हणून. ताजी एस्टेट थंय आशिल्ली चिकमंगळूर आशिल्ली. ते आमी फ्रेंड्स आशिल्ले हांव तर घरा येतालो. तशें ताणें हें चेडूं म्हज्या भयणीच्या पुताक जायचें म्हळें. त्या तो टायम आमचे कडेन कांय इसार नासली मलगडी आमचे कडेन कांय इसारचें नासलें. तशें त्या फ्रेंडशिपार म्हजे काजार म्हजे कडेन कांय इसारिल्लें ना. आमकां एड्युकेशन गॅप आसा दोगांयकी एज गॅप मस्त आसा सगळें आसा पूण इसारिल्लें कांय ना. अशें म्हजें काजार जावन हांव हांगा पावली. ओके काजर बेसांत तुका 2 जाणां मोगा फळां वय तांचें नांव कालें करतात. म्हाका 2 जाण पूत मलगडो राहुल तो सुमार 22 वर्सां कुवेट काम करून आतां येवन उडपी सेटल जाला. उडपी काम करता. ताची बायल रेशमा म्हणून ताणें MBA शिकप करून तेंय काम करता पेर्नालचेंत. आनी दुसरो पूत ताच्याकी 8 वर्सांक ल्हान एरन म्हणून तो इंजिनियरींग करून सौदी TCSान काम करता. ताची वकाल आयसिंता म्हणून BSc नर्सिंग केला ताणें तें थंय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करता. वय तर तूं आजी जाल्याय. आजी जाल्यान दोगां नात्रां आसात म्हाका. एकलो 8th स्टँडर्ड आनी एकल्यान जस्ट एक 6 म्हयने जाले मात. तुका पळयतना तूं आजी जाल्ले बरी दिसना रिटायर्ड जाल्ले बरी दिसना. काले तुजें सौंदर्य गुट्टू काले. एक कालेंगी म्हळ्यार हांव केदाळे दुसऱ्या विशयांत बरें चिंतता आनी बरेंत उलयतां. सेकंड कालेंगी म्हळ्यार म्हजें फूड हॅबीट. आमच्या आवय कालेंगी म्हळ्यार इल्लेशें काणयोन जेवीचें परत्यान जाय जाल्यार इल्लें घालून काणयचें. आमच्या मांयचें तें एक सिस्टम आसलें. आमकां भुरग्यांक परत्यान काणयोनचे पेशन्स नात. तें एक पटी इल्लें खाण गेल्लें जेवचें आनी धवचें इतलें जाल्लें. सवय जाल्या. तीच सवय जाल्या. तशें म्हजें कितल्याय व्हडल्या फंक्शनाक गेल्यार म्हज्या घरा जाल्यार म्हजें जेवण बारी लिमिटेड जेवण. हांव मदें आनी पुरा खावची संवय ना म्हाका. थर्ड कालेंगी म्हळ्यार म्हजें फॅमिली लायफ बरें आसा. म्हजें नांव आयरीन म्हळ्यार लॅटीन भाशेन शांती. हांव तेंत एक्सपेक्ट करता म्हजें कुटुंब म्हजे भुरगे तांकां हांवें म्हजें तावन कितें करूंक आसा तें हांवें बरें करून केलां. आनी कालीं ल्हान आस्पती कालीं आसल्यार 11:30 म्हणच्या मेल्या उपरांत दिया म्हणून हांवें तें मेल्या उपरांत दवरूं ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें आतांत तें कितें करीचें विलावरी केल्या. कित्याक म्हळ्यार तांणी संतोश नासचें म्हाका पळोवंक जाय. मेल्या उपरांत हांव ना पळोवंक मागीर झगडचें तांचो संतोष पळोवंक हांव ना मेल्या उपरांत. देखून तूं आतां जीव आसतना म्हाका तांचो संतोष पळोवंक जाय. आमी एक मोगान म्हणजे हांव आतां हांगा आसा धाकटो पूत हांगा रावता आनी एक व्हडलो पूत उडपी रावता. मोगान आसा संतोष आसा. सगळे म्हज्या न्हवऱ्याच्या कुटुंबान आनी म्हज्या कुटुंबान दोनीय कुटुंबां हांव एक मस्त कोणा कडेन कांय येना बरें आसा. तें म्हाका तें म्हणजे यंगनेसाचें गूट जावन आसा. बरें तुमी 1986 जॉयन जाल्या सेंट मॅरीज. ताच्या पयलीं बेळमाण तुमकां अवकाश आसलो शंकरपुरा अवकाश आसलो ल्हान ल्हान इस्कालां. सेंट मॅरीज एक व्हडलो सागोर 1986. हांव 1988 येयताक आयलो. आमी पेर्नाल जावन येवचें ताका तुमकां एक व्हडलो सागोराक वता आसतना तुमची पयली क्लास कशी जाली तें एल्मेंडोन्सान बांदून हाडलें. आतां चेर आसो आल्बर्ट रॉड्रिगस आनी व्हडले मास्टर आसात आनी चडावत क्रिस्तांव मास्टर आसात. त्या मोद्यागात तुमी कशें घुसल्यात कशें जालें. फर्स्ट क्लास कशी जाली तुमची. फर्स्ट क्लास म्हजी बरी जाली. आल्बर्ट मास्टरान भायर वरांडारूच बोंचे आसले. लोकांक क्लासी भितर येवन बसनासलो. क्लास म्हजी बरी जाली. ताचे उपरांत स्टाफान ती इल्ले सुरवेर इल्लीशी आमी केदाळे मायेत काणयचे खंय जाल्यार आमी उलोवचें न्ही आमी मायेत काणयचे. तशें एक 2-3 म्हयने मायेत काण गेली. आनी वय वय तो सागोर व्हडलो सागोर तांचो पुरो आसले बुदवंत मास्टर. एका वरनी एकले हुशार मास्टर आहले. टिचरां जाल्यार तशेंच हुशार आसलीं. आमी मेन कालें आमचे कडेन आसा. आमी दुसऱ्या कडेन उलयतना व्हेरी लिमिटेड व्हेरी अंत उलयल्ल्यान त्या सागोरान मस्त म्हाका जाणवय मेळ्ळ्या. बेनिफीट कालेंगी म्हळ्यार दुसऱ्यान तावन मस्त म्हाका मेळ्ळां बेनिफीट मेळ्ळ्या. तांचे अनुभव काण गेला हांवें.
पूण हांवें एक जागृतेन रावन म्हणल्या परी उपेवला उपेवंक इल्ले कश्ट सागोरांत उपेवंक कश्ट मस्त कश्ट जाल्यात जाल्यार ते कश्ट हांवें फूड केल्यात. बरें हांव 8th F 9th F 10th D आहलो म्हळ्यार तितली डिविजनां सो डिविजनां वर्कलोड तितलोच आसलो. मागीर ताचे उपरांत तुमी रिटायर्ड जाता आसतना डिविजन उणी 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 जावन आयिल्ली. तुमी एक सागोर पळयलात, सागोराक गेल्यात, रिटायर्ड जाता आसतना निवृत्त जातना एक वळात न्हंयत भायर आयले बरें जालें. कशें बगलें अप्स एंड डावन्स हांवें सांगचें जाल्यार सागोर आसतना बरें आशिल्लें. ते दाळाचें एड्युकेशन सिस्टमूय बरें आशिल्लें. ते दाळा आमकां सांबाळटलो कदेलार बशिल्लो मनीस बरो शेतीवंत आशिल्लो. आमकां कांय बेन नाशिल्लें. आरामसे वचून शिकोवन येवचें. आमकां केदाळे म्हाका पेरंट्सांचे म्हाका दूर आयिल्ले म्हजी सब्जेक्ट बायोलॉजी. तशें जावन म्हाका कांय व्हडलें हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या रिटायरमेंटा दिसी सांगलां हांवें बुडी काणी घेवना. बुडी काडून हांवें शिकयल्ली मनीस न्ही. 3 वर्सां म्हाका काडूनात ना हांवें बुडी काणी घेवना आनी खंयच्याय भुरग्यांक हांवें मारूना आनी खंयच्याय भुरग्यांक हांवें क्लासींत भायर दवरुना. म्हजें एकच एक हें आशिल्लें खालेंगी म्हळ्यार म्हज्या सब्जेक्टान भुरग्यांनी पास जातना खंयच्याय भुरग्यान म्हज्या सब्जेक्टान फेल जावन नातल्यार क्लासीन फेल जावन भायर उरों नजो, फेल जाय नजो आनी इस्कल सोडच्या परी जाय नजो. म्हजे खातीर एका भुरग्याचें भविश्य पाड जायना ताणें इस्कल सोडच्या परी जायना. जेन्ना म्हजें चिंतप केदाळे आशिल्लें हांव तें मतीन दवरून हांव तें शिकयतलीं. सुरविल्ल्या वर्सांनी आमकां कांय हें जावना. पूण मागीर सिस्टम एड्युकेशन सिस्टम इल्लें बदलून आयलें. सरकार घुसलो ताचे मदें सरकार आयलो. ते जाल्यार पेरंट्सांनी इल्ले एडवांटेज पेरंट्सां मदें येवंक सुरू केलें. पयलें पेरंट्सां इस्कलाक भुरग्याक सरसून गेल्यार मागीर 10th रिजल्ट आमकां ते ऑफिसान ती सरसून वेतालीं भुरग्यांक. कोण कोणाचे पेरंट म्हणून आमकां गुर्तू नासलें. आमकां निजायकी सांगता हांव अजुनूय सांगता हांव कोणाचें पेरंट खंयच्या भुरग्याचें पेरंट कोण म्हणलें आमकां गुर्तू नासलें. ती येवंकी येनासलीं. तांकांय टिचरां वयर पातयणी आशिल्ली. पूण दीस वेतना बदली जाले. पेरंट्सां येवंक सुरू जालीं. गव्हर्मेंट मदें घुसलें. तें जाल्ल्या वरी एक तितलें एक समाधान म्हणलें एक जावना. ओके. आतां तुमचें स्कूल डे म्हणटा आसतना टूर म्हणटा आसतना स्पोर्ट्स डे म्हणटा आसतना एक रास भुरगीं आनी मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी ते तुमी बरे करून फूड केल्यात, बरे करून तुमची जबाबदारी निर्वहण केल्यात. हें मुखेलपण तुमचें तावन पयलें तावन आसलें म्हजे कडेन मुखेलपण पयलें तावन आशिल्लें. लिडर हांव म्हज्या इस्कॉलांत आसतना 10 वर्सांची हांव तूं क्लास लिडर कोण म्हळ्यार म्हजेंत नांव नाका म्हळ्यार जायना म्हळ्यार ना. लिडरशीप म्हाका ते धाडत आली. आमकां ग्रुप स्टडी आहली. ग्रुप स्टडीक लिडर तशें ते धाडत हांव तें मुखेलपण आयिल्लें. गुर्तू ना म्हजो वॉयस गी या म्हजे जस्टर गी काले म्हाका गुर्तू ना. आनी हांव पयल्यांदा हांव व्हेरी निटली ड्रेस्ड पळय इस्कॉला वेताना जाल्यार व्हेरी निटली ड्रेस्ड. बारी म्हाका ड्रेसा विशयान हांव व्हेरी पर्टिक्युलर. आनी हांगा इस्कॉलांत आसतना जाल्यार हांवें चडा वता तुमकां गुर्ता कॉटन कपडां घालची व्हेरी नीट सिंपल सुंदरी टीचर म्हणटाले बरी तुमच्या वर्तुळांतल्या टिचरांक मस्त आडनांव आसात. सेंट मेरीसां तुमकां गुत्ता सांग पुरो. पूण तुमकां एक आसलें आमी दवरलें सिंपल सुंदरी टीचर. आमच्या टिचरांचे भुरगीं येवन सांगतालीं पळय आयरीन टीचर मात्र तुमी हाय स्कुलान बरी करनेसचे टीचर आसा म्हणून भुरगीं सांगतात म्हणून सांगतालीं आमचे टिचर रोजी टीचर टीचर सांगतालीं. तशें म्हाका मुखेलपण तें पयलीं तावन म्हजें तावन आयिल्लें. ओके. तुजें इन्विटेशन कार्ड वचोन तुमी प्रिंसिपलाक दितात. वय तुमची सिस्टर वय तिका काही एक दोळ आसलो तूं सिस्टर जाताय म्हणून तुजो वॉयस तसो आनी तुमची काले चिकमंगळूरची पुरो मोवाळ उतरां आमचे बरी यो गो वोस गो बर रे रे प्रकार आयना मा बा तेशें पुरो आसलें. तुमची हायट वेट पळोवन कांय रुसलें म्हणा तुमकां खंय म्हणी सिस्टर जावं म्हणून बगुल्लें की केदाळा म्हणी पयलें बगुल्लें म्हाका भिसपाच्या प्रेरणान वय मस्त बगुल्लें म्हाका. पूण हांगा आयल्या मागीर डिग्री करतना हें अचानक जालें. हांवें सांगलें फर्स्ट सेमिस्टर जालें तेन्ना ते घरच्यांचो फुल्ली फोर्स तातूंत कांय आमकां त्या टायमार ना कांय वॉयस ना भाऊत ना इसारूंक ना कांय इसारूंक ना. तशें मस्त गॅप आसा आमकां मस्त संगतीनी गॅप आसा. म्हाका हेजी सांग मस्त कस जाल्यात बारीक कस जावन बारीक कश्टांनी वेज जावन हांगासर रावल्या. वय वय एक हावो एडजस्टमेंट मागीर मनशाचें एडजस्टमेंट कित्याक करावळी बागाचे आमी इल्लेशे रफ एंड टफ आनी तुमी थंय वर्कहॉलिक आनी 5वें आज तुजें घर आनी पळयतना 5वें दिसता आनी तूं इल्ली
बायोलॉजी की बॉटनी तशें पुरो आसा. तुका उगडासांत विसरूंकूच जायना तोली कांय गणितां बगल्यान तुगी इस्कालांत इस्कलान इस्कालांत गणित आसात एक आसतात इन्सिडेंट कांय करूंक जाता कांय करूंक जायना. विद्यार्थी मध्ये वा कोलिग्सा मध्ये होय आसता एक ते एक आमी काम करतना 10 जाणां ओट्टू मेळोन काम करचो जागो एक संस्था म्हणटना इल्लें पाड आसता इल्लें कडू तुम्ही कारणच न्ही त्या संगतेक वय जाला पूण तुमकां ब्लेम केला. वय ब्लेम केला जाला ब्लेम्स पडल्यात आनी जाला आनीक तांतूं कांय व्हडलें कांय हें जावना पूण जाला तशें जाला. एक कडू गणीत म्हाका एकलो विद्यार्थी हांव क्लास टिचर तो त्या वर्सा फेल जालो म्हज्या हातून टोटली फेल तो सकट सब्जेक्टांनी तो फेल त्या वर्सा तो डिटेन जालो. सेकंड इयर परतून येताना हांव तो परतून ताका क्लास टिचर त्या वर्साय परतून तो सब्जेक्टांनी पुरो फेल तो डिटेन्ड. ते दळा ते एक कंप्लेंट आयलें. कंप्लेंट येताना त्या पेरंट्सांक कळना गी हांव रेस्पॉन्सिबल न्हय म्हणून कळना. आतां सो सब्जेक्ट सो मास्टर थंयसर तांणी एनकरेज आनी एका मास्टराचे हांव क्लास टिचर म्हणून हांवें आतां मॅथ्साचे मास्टर जायना कांय करूंक जायना. पूण हांवें हें करतना केद्दाळी सांगचें जालें रिजल्ट्स करतना हांवें ಇದು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ हांवें केदाळी तशें सांगचें जालें. पूण ह्या भुरग्याक कशें करून की जालना तेदळा ते ब्लेम म्हजे वयर आयलें. तांणी पेरंट्सांनी त्या टिचरीन पर्टिक्युलर जावन केला म्हणून आयलें. हांकां कळ्ळें उरल्यांक तें कळ्ळें पूण त्या पेरंट्सांक समजून हांगी ते हांव न्हय म्हणून मागीर क्रमेण तो भुरगो हे जालो हांगाच लक्ष लावन हांव सांगना मागीर तो जिवनांत सक्सेस जावन सरलो तो भुरगो वय काल्यान जावन तो सरलो एक्सिडेंटार. म्हाका बारीक एक म्हाका बेजारायची गजाल आसा. वय मस्त खुशी दिल्ले विशय इस्कलान मस्त खुशी दिल्ली. रिजल्ट्स येताना 96%, 95%, 180 भुरगीं 220 भुरगीं तितल्या भुरग्यां मदें हे रिजल्ट येताना कली खुशी आमकां. त्या दिसूच आमकां स्टाफ मिटींग आपोवचें. पूण ते दळ 100% म्हणून कांय नासलें टार्गेट येवना आमचें 10th कन्नडा मिडियमाचें 100 येवना. न्ही ते 100% म्हणले प्रेशर नातलें जाल्यार आमकां आसलें इश्ट फर्स्ट क्लास बरबेक. वय अल्बन मास्टराचे त्या रिजल्टाक तो बारी आसलो ते जाल्यार ते जाल्यार नायट स्टडी आसली. ताच्या पयले चेडवां भुरग्यांक आमच्या घरा स्टडी करूंक धाडचे आहले. 4 वर्सां आमच्या घरा चेडवां भुरग्यांक नायट स्टडीक धाडला. तांकां घरा कस्ट दिवना लायट ना तेन्ना 4 वर्सां आमच्या घरा चेडवां भुरग्यां आयल्यांत हांवें सांबाळल्यांत. वय 2 म्हयने हांवें सांबाळल्यांत. ताचे उपरांत इस्कालान नायट स्टडी आसली तेन्ना आमच्या टायम टेबल आमचे हे येताना रातीक आमी वचून म्हणजे दोगांयचेर खेळांक सांगता काण घेवन हांव वचून म्हणजे हें करना आयलें हांव. वय तशें आनी सकाळीं आमी 8 वरार गेल्यार आमकां टायम टेबल पडटालें. सकाळीं 8 वरार तावन सांजे 6 वरां म्हणसर रावंक पडटालें. त्या टायम टेबलार आमचो टायम केदाळ आसा ते दळ आमी रावून ते शिकयचे येताले आनी सकाळीं ते फॉलो करतलीं. आनी त्या दळार 90 अपूच जाल्लें आमचें रिजल्ट 90 अपूच जाल्लें. आनी रिजल्ट येयल्ल्या दिसच आमकां शाबासकी पटयतलो प्रिंसिपल आल्बन मास्टर आनीक जेवण गम्मत बारी खुशी आमकां बारी खुशी. ताच्या वयल्यान एक फावटी हांव चलोवन येतेच आसतना बस स्टँडाक येतेच आसा एक 4 भुरगे ओट्टू धांवन आयल्यात म्हज्या सरसीन. ते बड्डास म्हळ्यार बड्डास जाल्ले भुरगे धांवन येवन म्हाका अशें धरलां आनी म्हणटात ते काले टिचर नांव पास म्हणून. म्हाका ते एक इन्सिडेंट मास्टर खंडीत म्हाका सुकना. ते सगळीं पळयतात थंयसर पुरा पेंटेन म्हाका येवन भुरगे म्हाका धरून सांगतात आसात. वय ते आतां तुमी शिकयले भुरगीं व्हडल्या हुद्द्याक पुरो पावोंक पुरो बरें कशें आहा कॉन्टॅक्ट कोण मनी व्हडल्या संगती पावले उड आसात बरें आसात व्हडल्या मट्टार गेल्यात. आनी मस्त जाणांनी तांणी मेळटाना म्हाका सांगलां टीचर ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಕಲಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಲೈಫಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಖಾಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ लायफीगे रेडी माडिदिरा म्हणून तांणी सांगलां कॉन्टॅक्टर आहात म्हज्या वॉट्सॅपार आसात धाडटात बरी आतां हांगा डॉक्टर गुरुराज डेंटिस्ट ताची आवय सरली ताणें मरणाचे त्या जेवणाक इन्विटेशन आनी धाडलां सातगातीक इन्विटेशन धाडलां दुसरे पोर हांगा अविनाश डॉक्टर सुळ्ळे आसा ऑर्थोपेडीक एक गडीत म्हाका आसा कालेंगी म्हळ्यार म्हाका एक 2021 एक अर्ध्यान दूख सुरू जाल्ली गॅस्ट्रीक म्हणून सगळी रात खंय हांगा गेले जावना कांय जावना गॅस्ट्रीक म्हणून कोविड टायम हय कोविड टायम खंय वेचें कालें करचें हांगा गेल्यार डॉक्टर म्हणून एकलो हें केलें ताणें सांगलें उडपी वच खंय वेचें रातीक म्हजी सून आसली मागीर आमी सिद्धा सकाळीं उजवाडलें म्हाका कोडयाळचें वखद आसलें आनी त्या डॉक्टर कंकनाडीक ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ವಾ ಫೋನ್ ಕೇಳೆ ತೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿಸಿ म्हणालो सो आमी आविल्लो चकारार आमी हाका गेलो उडपी येताना
थंय डॉक्टर नायक आमचो दिनेश नायक ऑर्थोपेडीक आसा तो म्हजो स्टुडंट बंटकलचो ताका फोन एक नंबर आहलो म्हजे कडेन ताका फोन केले अशें अशें टीचर ನೀವು ಬನ್ನಿ ಏನು ಎದುರುವುದು ಬೇಡ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಈಗಲೇ ಬನ್ನಿ म्हणालो ते वचून ECG काडली कुडले तांणी हाचेर घाल्यार एम्ब्युलन्सार म्हाका घालून मणिपाल ताणें धाडलें थंय जगतो डॉक्टर मेळ्ळो एक स्टंट पडलें आनी थंय गेला मागीर कळलें म्हाका राती 1 वरार अटॅक जाल्ले म्हणून वय फर्स्ट अटॅक जाला म्हणून देवान म्हाका राखलें एका फर्स्ट अटॅक आनी तितलो टायम दिलो स्टंट करूंक आनी आतां तांचे मेडिसिन्स हांव बरी आसा एक फावटी हांव कोडयाळ उडपी हांव न्हू कोडयाळाक ट्रॅव्हल करता ताली त्या दाडा 2 वेज नातिल्ले ते एकच हे इतल्या स्पीडार बस येता 100 वरार म्हजो भाऊ हुशार ना फोन आयले वेता ताले इतल्या स्पीडार बस वेता म्हाका कालें करीचें म्हणून कळना इतली भियेत येताली हांव एकलो बसुल्लो मनीस उठलो आनी कुदकोळी म्हणालो हांवें सांगलें बेडा म्हणून सांगलें म्हाका दुसऱ्यान तशें म्हाका हें करूंक नाका म्हाका बरें लागना दुसऱ्यान देखून तो हांवें सांगलें तो तिकेट काडून बसला म्हज्याकी पयलें म्हाका बरें लागना सांगलें बेडा म्हणून सांगलें परतून म्हणालो इल्ला ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ म्हणालो ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ ನಾವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀವು ಐರಿನ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ म्हणालाಗ್ಲೋ ಮಾಗಿರ್ತ म्हणालो ಟೀಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ म्हणालो म्हाका इतली खुशी जाली ताची मस्त खुशी जाली मागीर म्हज्या रिटायरमेंटा दीस त्या दिसात स्ट्रायक उडपी डिस्ट्रिक्टाची फोटोग्राफरांची स्ट्रायक म्हाका फोटे काडीचे म्हाका तूं इतलें म्हाका हांवें विल्सनाक म्हजो स्टुडंट विल्सन ताका सांगिल्लें फोटो काडीचे म्हणून सांगिल्लें फोनिक्साच्या जाय टीचर म्हणलें ताणें कालें हांगा स्ट्रायक म्हणून आयलें हांवें ताका फोन केलें हांवें स्ट्रायक न्ही फाल्यां कालें करता विल्सन करूंक ना न्ही तुमकां टीचर आमकां अधिकृत जावन येवन फोटो काडूंक ना पूण तुजो आल्बम करण्याची जबाबदारी म्हजी तूं कांय टेन्शन करनाका म्हणालो ताणें एका कॉलेजीच्या स्टुडंटाक धाडून फोटे काडून म्हाका एक बरो आल्बम करून दिलो म्हज्या स्टुडंट्सांक हांव मस्त उडास करता मस्त खंय गेल्यार खंय म्हण एक कडेन एकलो म्हजो स्टुडंट आसतात थंय आनी कितें ना कितें म्हाका ताचे तावन म्हाका बरें उपकार जाला खंडीत आनी हांव सत्य सांगता इतली हांव आसा म्हज्या स्टुडंट्सांक हांव आभारी जावन आसा येस आता तुम्ही प्रवृत्त असतानांत इगदेच्या सरसंगतीनी मेतेर जाताल्या तुमकां खंयचे इंट्रस्ट आसा तांतू त्या पैकी तिसरी ओड दी एक ताचेर तुमकां ओड कशी आयली म्हळ्यार म्हाका एक देवाचें हे लागीं म्हणलें न्ही हांवें तुका सुरवेर सांगलें खंयच्याय म्हणी पयस एक कशेंय म्हणी इल्लो म्हजो मोठो वावर दी जें म्हणलें म्हाका आशा आसली तशेंच लोकांकी एक समाज सेवा करीचे म्हणून म्हाका मस्त मतींत आसलें त्या प्रकार हांव 1992 तिसऱ्या वर्दीक सेरवली फर्स्ट हांव एक्चुअली विन्सेंट डी पौलाक सेरवली पूण ते म्हजे दोतोन शिकून जे म्हज्या आका तांच्या मिटींग हप्त्याक म्हाका तें ताळ पडलो ना ते हांवें सोडीचें पडलें आनीक आका हांव तिसऱ्या वर्दी सेरवली त्या म्हयन्याक एक फावटी मिटींग तें ओके म्हणून ताका सेरवन तांतू हांव वावर दिवत तसो हांवें तांतू वावर स्टार्ट केलो ओके आतां तूं ल्हानशे एक घटकाक सेरवली वय तूं आतां भायर आयलय राष्ट्रीय मट्टार आतां नॅशनल लेवलाची सेक्रेटरी 2 फावटी तूं चुनायत जावन आयलय आनी सगळे भारत देशच्या संघटेक तुमी सेक्रेटरी जावन आसात आनी हांवें सांगिल्लें तुमी अध्यक्ष जायचे म्हूण तांचो भारी एक प्रेशर आहलें म्हूण तुमी अध्यक्ष कित्याक जावनात अध्यक्ष जावंक म्हळ्यार मेन कालेंगी म्हळ्यार ते आमचे सुमार 108-110 रिजन आसात सगळ्या इंडियांत हांवें भोंवाचें रिजनाक वचचें इलेक्शन जाताना आमी वचचें प्रेसिडेंटान वचून इलेक्शन्स कंडक्ट करीचे आनी केरळांत इल्ले समस्या आसात केरळांत लॅटीन आनीक ऑर्थोडॉक्स तांचे हे आसात तांच्या मध्ये इल्लीशी किटपट जाती तांच्या मध्ये हे आसा सेक्युलर फ्रांसिस्कन मस्त वर्ड आसा बारी ते सान फ्रांसिस्क बारी मानतात वय कितले बरे मानतात ताचे कितले कडेन ताज्या फिरगजी आसात आनी कितले ताजे देवासांव ते चलयतात ताजे फेस्त जाताना कले पुरशांव काडटात ते बरे चलयतात तांच्या मध्ये थंय इल्ली किटपट जाते आसता ते पाद्र्यापानीक त्या सेक्युलर फ्रांसिस्काच्या वर्दीच्या मेंबरांमध्ये लायिकांमध्ये केदाळे इल्ले जाते आसता ताणें थंय वचून आमी ते पुरा सॉल्व करीचे पडटा थंय वचचें पडटा ते पुरा म्हाका इल्लेशें नाका म्हाका इल्लें कश्टांचें म्हणून म्हाका तें बघता आनी ट्रॅव्हलिंगांत हांव इल्ली पाटी मनीस हांव एकल्यान चोडून जाल्ल्यान घरा म्हाका खंय धाडून येतलें पयस धाडून येतलें इवन म्हाका शिकोवंक मन आसतना पयस म्हाका MSc आनी करूंक म्हाका धाडूना त्या खातीर त्या पासून म्हाका आतां ते ट्रॅव्हलिंग बघता की हें देवाचें आपोवणें म्हणून कित्याक तुमी सपनान चिंतूना कोण हांव एक राष्ट्रीय मट्टार एक कार्यदर्शी जाता आनी म्हाका एक भाग मेळटा आनी ती ओप्पता तेंय तुमी रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत कोणी चिंता घरांत रावन
पुरो आनी म्हजें काम करया म्हजें इंट्रस्ट पॅशन पळया म्हणून तुमी तें कशें ओपल्यात? हांव इल्ली एक्टीव मनीस. खाली म्हाका वगत बसचें म्हणलें म्हाका लायक ना. हांव घरा जाल्यार सगळो दीस हांव घरांत वगत बसचें बसना. हांव कालय काम करतां. दुसरें गार्डन म्हजें गार्डन तुका पळयत तसंय हांव म्हजें हॉबी ती गार्डनिंग करतां. म्हजे माड आसात माडयो सगळ्याक उदक घालचें. पेटो आसा आमच्या घरा 5 दिन दारान आमी पेटो पोसता. मोन जातीच्या मोगान न्हंयगी राखोंक मोग आमकां एक माजरां 4-5 माजरां अशें माजरांक तुमी एक जुला केला? वय 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 माजरांनी न्हिदचें थंयसर अशें आमी म्हाका मस्त इंट्रस्ट. तशें जाल्यार म्हाका तिसऱ्या वर्दीचें हांव वाराड्या मट्टारी हांव प्रेसिडेंट कितलींय वर्सां वाराड्या मट्टार हांव प्रेसिडेंट हांव तूं कंटिन्यू कर म्हणटात. आमच्या फिरगस मट्टार हांव सेक्रेटरी जावन धाकटे आमच्या सेक्रेटरी मट्टार हांव काय येना. राष्ट्रीय मट्टार सेक्रेटरी म्हणून हांव आमच्या स्थळीय मट्टार ना स्थळीय मट्टार अध्यक्ष आशिल्ली हांव कॉर्डिनेटर आशिल्ली. आतां हांव सेक्रेटरी. तशेंच हांगा हांव प्रेसिडेंट आमच्या वाराड्या मट्टार आनी आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मट्टार हांव सेक्रेटरी 2 अवदेक जाल्या. आनी मस्त म्हाका मानतात आनी मस्तू कडेन हांव गेल्ल्या कडेन आनी पुरा म्हाका मस्त मान मेळ्ळा. तो खंडीत जावन म्हाका सायबिणीन तो फावो केल्लो मान हांव म्हूण चिंता. कित्याक म्हळ्यार अशें सगळ्यांक तो मान मेळना. म्हाका तो मान मेळ्ळा. तांणी म्हाका कितलें थंयसर एक कितल्या पाद्र्या पांगडे म्हाका उलोवचें तांचे कडेन बेसांव काडोवचें तें भाग मेळ्ळा म्हाका. देवाचें व्हडलें म्हाका हें एक बेसांव म्हणून हांव चिंता. आतां तुमी शिकिल्ले जायत्या जाणांच्या डॉक्टरांची नांवां काडली. वय वय व्हड व्हडल्या हुद्द्यारांनी पुरो आसात. पॉलिटिशियनी आसात. सळी मट्टार ग्रामपंचायत मट्टारांनी पुरो आनी पाद्र्या सिस्टरीन जावंक पुरो मस्त जाण पाद्र्यापात मस्त जाण पाद्र्यापात. हांवें तर लायक केले एक 25-30 जाण कर्नाल फिरगस मोदारंगाडी हांगाचे आनी पुरा म्हणून आमच्या शिरवांचे म्हणून एक 25 वयर पाद्र्याप आसात. तांणी येवन हांगा मिस करतना तांचे कडेन बेसांव मागतना टिचर तुजे कडेन आमी बेसांव मागणेचे म्हणटात. हुशार. आतां तूं काणगे आतां ऑलविंदान ती तूं म्हजो स्टुडंट तूं काणगे कितले क्षेत्रांनी नाय तूं कितलो फेमस मनीस जालोय. कितलो हुशार भुरगो जालोय तूं. कितलें जिवनान तुवें हें केलें. तुवें कितल्या मनशांक तुका व्हडल्या मनशांचे कॉन्टॅक्ट तुका मेळ्ळे. कितलो तूं हुशार जालाय. आमच्या क्रिस्तांव समर्थीक आमकां एक तूं तीक म्हणयत. वय हांव तुका एप्रिशिएट करतां. थँक्यू. ते तुमचे बरोबर शिकिल्ले बेसांव हांव तुका खंडीत जावन हांव तुका मान दितां. आतां तुवें ड्रामाचें सुरू केलां हें नाटक सुरू केलें तातूंय आतां पिक्चर काडलां पर फोंडाचो वय कितलें बरें वय कितलें बरें एक्टींग तुजें कळ्ळें गम्मत. लोकांक तूं कितलें एंटरटेनमेंट दिताय. MC कर जावं दी या दुसऱ्यांचे संदर्शनां कर जावं दी लोकांक कितलें एंटरटेनमेंट दिताय तूं. आसूं घालें म्हणून करीचे केरे आनी न्हू केरे चेल्ली म्हणून तुमी बरेंपण केलें ना तें आमी पळयता आमी कांय करीचे म्हणून बघता. ओके मस्त वर्सां हांव इगर्जींत कुमगार मणियारी जावन 25 years. 25 years. ग्रेट. तुमी जॉईन जातना क्लासरुमांत CC कॅमेरा नासले. वय प्रिंसिपलच CC कॅमेरा तशी वर्ष. ओके. ताच्या उपरांत कॉर्पोरल पनिशमेंट आसलें पण तुमी बॉडी यूज करूं ना. जोर करी येत असलें स्टेर करी येत असलें तुमी हांडाण म्हणटाना हसल्यांक भायर घालीत असले तो भायर पडल्यान धांवी एकलो. ओके. मागीर रिटायर्ड जावन येता आसतना विविध रुपां आयली. ओके. हांव चिंता तुमी रिटायर्ड जाल्ले शिक्षकां भागी म्हणून तुमी कितें म्हणटात आतां शिकोवची शिक्षकां भागी की निवृत्त जाल्ली भागी ह्या सोसायटीच्या आतांच्या ताळमेळ आनी बरो पळयत आसतना? रिटायर्ड जाल्ली शिक्षकां खंडीत जावन भागी. कित्याक म्हळ्यार ते एक ऑब्जर्वर एक प्रेशर नासलो. आतां कालेंगी म्हळ्यार तांकां ऑब्जर्वर आसात ताच्या वयल्यान तांकां स्वतंत्र ना. आतांच्या टिचरांक स्वतंत्र ना. आनी मुख्य जावन कालें कोत्ता की तुका टिचींग म्हळ्यार आनी तूं एक तुका भुरग्यांचो मोग जायचे. मोग ना जाल्यार हें काम कश्टांचें काम जाता. आतां टिचरांक कितल्या जाणांक भुरग्यांचो मोग आसा कितें आनी ताच्या वयर तांकां ताच्या वयल्यान ही बरा बायले हें आसा. आनी भुरगीं आजकाल बारी स्मार्ट आसात. आनी 1-2 भुरगीं पेरंट्स खाली कॉन्सन्ट्रेट करतात त्या भुरग्यां वयर. पयल्यान तशें नासलें 500 भुरगीं 7-8 भुरगीं तुमी म्हळें जॉईन करतालीं शिकयतालीं तांकां कांय व्हडलें नासलें. त्या भुरग्याक कालें इल्लें आमी कोणें मारला या आनी कालें केलां येवन सांगल्यार तें कॅर करनासलीं आनी 4 पडटाले घरा पडटाले. आतां तशें न्ही. आतां कितें कालें केलें जोर केला म्हळ्यार तुवें कांय बोकरी केला दिसता समज 2 पडटाले. आतांची परिस्थिती कशें जोर केलें म्हणी सर तुवें कशें जोर केलें कालें केलें म्हज्या भुरग्याक.
हांव पेपर करेक्शन केलें हांगा कितें मार्क घालूं नाय हांगा कितें हें केलें तें आतां तूं लँग्वेज मास्टर तुका गुत आसतलें लँग्वेजान जाता तुमी दिवचे मार्क आनी पुरा कित्याक हांगा चड दिवना हांगा कितें उणें दिवना त्या जाल्यार तें परस सवालां नासलीं तें परस इसार नासलीं कोणी तें स्वातंत्र्य म्हणलें त्या टिचरांक आतां ना आतांचे टिचरांचें लायफ इल्लें कश्टांचें टिचर तूं बायोलॉजी टिचर जावन आसतना आमच्या क्लासीक मणको चिरून दाखोवन ताची जिर्णांगी आमकां दाखयल्लें ताचे पयलें मणको धरून हाडा म्हूण एक तुवें ट्रायल केल्लें मणको धरून हाडा म्हूण आनी कोणें खंय धरला म्हूण सांगूंक घाल्लें आतां पाठ आहलो मणक्याच्या विशयान तुमकां तें सोड कोणें खंय धरलो सांगा म्हूण मागीर दोगां चेडवांनी कालेंगी पे केलें तुवें विचारलें सत्य सांगा हांगा मणको हाडून दिल्लो कोणें म्हूण ते जाल्यार म्हजो फ्रेंड डायनांद्र ते उबो रावलो फस्ट तांचें काम तांणी करूंक शिका मणको उपरांत मणको हाडनातल्यार हांव कांय जोर करिनासलें हाडीचें म्हणून कांय ना पूण तुमची जबाबदारी तुमी करचे आनी एकल्यान हेल्प करून वचो म्हूण ओली शिक्षण जर हाडटना तशेंच ओली तुवें मौल्य शिक्षण घालें पळय तें बगलेक दवरा हें तुमच्या कामान शिकयल्लें आसा हांवें रूप पळयल्या हें तुमी सुत्तूबाळेसी कशें शिकयताल्यात हांव तांकां एक दुखच्या परी उलयनातलीं अशें केल्यार अशें जाता आल्या मुखार तुज्या पांयार तुवें रावजें जाल्यार तुवें कालें करीजें आतां न्हू कशें वचजें तुवें तुज्या पांयार तुवें रावजें तुवें दुसऱ्या वयर डिपेंड जावंक जायना पेरंट्सांक तुवें पोसूंक आसा तुजें पळोवंक आसा तूं शिकनाय जाल्यार तुका कोण्णी सोसायटीन तुका गुरुतीस ना तुका काम मेळना म्हणचें आहलें मागीर हांवें केदाळे सांगचें आहलें भाकरी म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांगचें आहलें भाकरी समा आसा जाल्यार मात्र गेटी भायर पायर दवर नाजाल्यार तुवें गेटी भायर वचून फायदो ना म्हणचें आहलें म्हज्या भुरग्यांक इस्कालांनी हांवें सांगचें आहलें तुमचो मार्क्स कार्ड पळया मार्क्स कार्डार कांय नासल्यार तुमी वचोंक जायना तें जाल्यार मार्क्स कार्ड पळोव येवच्या परी तो एक सोबीत पळयतना सोबीत दिसाचें ते मार्क पळयतना तुमकां खुशी जायचे तशें आसच्या परी पळया आनीक तुमी हांवें मुख्य सांगचें आहलें व्हडांक मान दिया तुमच्या आवय बापायक मान दिया तांकां तुमी रेस्पेक्ट दिल्यार सगळें समान जाता बेसांव नासल्यार कांय जायना सांगचें तें म्हणजे आनी तुमचें एक आहलें आतां तुमी सांगलें व्हडले मार्क हाडून गेल्ले काही म्हाका दिसना पूण हळटार आहले परत कालें बिजनेसमॅन जाल्यात सक्सेस जाल्यात तें जाल्यात म्हणून आनी तुमचें उतर आहलें मार्क म्हणून वचनाका ते रिमार्क हाडिनाकात म्हणून समाजांत रिमार्क हाडिनात म्हणून अशें तुमी शिकोवच्या संस्थान सेंट मेरीसांत जायतीं आनवरां तशीं पुरो आयिल्लीं आसात ते जाल्यार तुमी हायपरी जावनात लोय जावनात कशी सहज स्थिती आपल्या तशेंच मॅनेज करून गेला तें कशें बाय डिफॉल्ट की बाय बर्थ कितें बाय बर्थ आमकां कालिंगी म्हळ्यार तें तुमकां ल्हान आसा तुमचो डाडा सरलो ल्हान प्रायर सरलो 5 जाण भाऊ 4 जाण भाऊ ओनियो आसल्ल्यो घरा ते पुराय एडजस्ट करून सवय आसली हांगा येतना 10 जाणां भुरगीं मलगड्या घरा 10 जाणां भुरगीं सकाळीं काजार जाली पुरा घरा येतलीं तें एडजस्टमेंट आहलें इस्कालान ती इल्लें सोडून जाल्लें आसा जाल्लें आसतना आमी वयरी वचोना सकयली येवना ना खंयचेय आमी उजोय पेटोवना उजो पालवंक ना ताजेतल्याकच बऱ्यान तें तिरसालां वडिलांनी तें हें केलां आनी आमी बरें करून एक्ट केलां त्या टायमार आमी खंयच्याकय हांकां आस्पदा दिनासतना एकच लेक रावून तें एक्ट केल्ल्यान तशें जालां बऱ्यान तुमकां जायते सन्मान मेळ्ळ्यात रोटरी तावन आमच्या इगर्जी तावन आमच्या इस्काला तावन आनी पुरा तिसऱ्या वडदींत आनी जायते कडेन तुमकां हें मेळ्ळां भोवशा तुमकां केदां सकत आहली केदां तुमकां तरणाटपण आसलें केदां एक उमेद आसली भोवशा ते जाल्यार जबाबदारी दिवना मागीर तुमकां जबाबदारी मेळ्ळी आतां लोकांक कळटा की आयरन टिचर लागीं इतलो पुरो सोर्स आसले की म्हूण ताका हांवें हें सवाल विचारलें तुमी जावन खंयच्या की विचारून गेल्ले ना अवकाश आयलो बरो करून गळशिला हातूंत आमच्या प्रस्तुत शिक्षकांक कितें सांगूंक आपयता तुका सांगचें जाल्यार हांवें अवकाश आयलो गळशिला म्हणल्याक हांव रिटायर्ड जाल्ल्या तक्षण म्हाका येवन विचारलें महिला मंडळाचे मेंबर जा तूं म्हणून शिरवा महिला मंडळ आसा चड आसचे बोणक्याचे न्ही हिंदवांचीत आसचे गोता तुका ताचे मेंबर जा म्हणून म्हाका ताणें येवन विचारलें हांव मेंबर जाल्ल्यान एक्झिक्युटीव कमिटीन घालें ताणें म्हाका लास्ट इयर इलेक्शन जाताना तुवें सेक्रेटरी जायचें म्हळें हांव सेक्रेटरी जाली सेक्रेटरी जावन एकाच वर्सान लास्ट इयर आमकां जिल्हा राज्योत्सवा प्रशस्ती मेळ्ळी ग्रेट हांव विसारून गेल्लें न्हय तें जावन म्हाका आयिल्लें आनी आतां पार्क केलें तुमचे लागीं तें जावन आयिल्लें हांव तें
करना आसा आनी म्हाका कालिंगी म्हळ्यार म्हणजे आशा कालिंगी म्हळ्यार समाज सेवा करीचे दुसऱ्यांक बरें करीचे देव आमकां आपा ऑटोमॅटीक बरें करता आमचेंच आमी आमच्या घरा रांदचें जेवचें आमचें करनाशें ही काही व्हडली गजाल न्हय ही सगळी बायन जाल्यार माणक्या बरी आसूं ना ना ही सगळी करतात आमकां कालिंगी म्हळ्यार ओपन कसो तूं आतां सगळे तुजें तुका इस्कॉलाचें काम तूं मास्टर तुका दोगां भुरगीं आसात तुजें करूंक आसा तुजी जबाबदारी तुका आसा इस्कॉलाची शिकयताय ती जबाबदारी पेपरान ती दिवंक हर एक तुका आसा ते नासतना तूं सगळो वेळ इतलो तुका खंय ना 24 घंटे पावतात की म्हाका गोतू ना तूं अशें बैलांक इतलें बरो वावर करताय तें जावन आसा मनशाचें एक छाती म्हाका ही भायर काम करूंक बारी खुशी करनासा वीक्षकांनो आमची आयरीन पिंटो शिरवांत आयरीन लसरोद अशी फामाद आयरीन टीचर वा सिंपल सुंदरी म्हणून सांगा आनी आमी आपोवचे बायोलॉजी टीचरच म्हणून फामाद ती विविध संगते वरवीं आमकां एक एक्स्ट्रा क्लास दिले हांवें व्हडलो सांगलें म्हळ्यार माणको हाडचें आनी कशें हाडलें म्हणून सांगचें विचारचें तशी आज तिची जायती लाखो वयर आदली विद्यार्थी आसूंक पुरो विविध भाशेची विविध धर्माची तरी पूण आमची टीचर म्हणलें एक मनोभाव हर एकल्याकी आसा आमच्या ग्रुपान आमी उलयता आसतना तिची जिकीर आनी परत जाता आज सर विक्षांका खातीर तांची एक स्पेशल क्लास आसा आनी ती राष्ट्रमट्टाची कार्यदर्शी दर जाल्यार तशीच अजूनय तशीच आसा आनी निवृत्त जावन थोडीशीं वर्सां जाल्यार तशीच आसा तुमकां ते बघना मागीर हांव सांगता तिचे ब्युटी सिक्रेट काले म्हणून पयलें तिची स्पेशल क्लास आयकुया मोगाच्यानो हांव आज कुटुंबा जिविता विशयांत तुमच्या लागीं 2 उतरां उलयतां वडिलांक हांवें सांगचें कालिंगी म्हळ्यार भुरगीं जावन आसात आमचें दायज भुरगीं आमच्या ओडतान तीं व्हड जातात व्हड जातना आमी तांकां बरी मौल्य दिया आमींत तांकां एग्जाम्पल जावन आसा आमी कितें करता तीं भुरगीं तें फॉलो करतात आमी बरें उलयल्यार हेरां विशयांत तीं भुरगीं आयकतात बरेंच आमी उलया आनी तांकां वागया आनी तांकां कितें जाय तें आमी कशें वागयलां आमकां ल्हान आसतना आमी विचारिल्लें सगळें आमकां मेळनातलें तांकांय तशें आमकां दिवंक आमचे कडेन तांक आसा जाल्यार आमी सगळें तांणी विचारिल्लें दिवचें नाका कित्याक व्हड जातना तें मेळनातल्या वेळार तीं भुरगीं निराशी जातात तशें करचें नाका शिकप मागणें सांगता आमी तांकां शिकया आनीक मुखार इस्कॉलांत या आनी खंयच्याय जाग्यार तांकां तें एक फूड करचें तले सगत येवच्या परी आमी तांकां वागया आमी तांकां मस्त कोंडाटो करून मस्त हें केल्यार तांकां मुखार तें फेस करूंक जायना आमकां तशें करूं ना आमी कशीं हांवें इतल्यान तुमकां तुमचे कडेन सांगचें आमी कशीं वाडल्या तशेंच आमच्या भुरग्यांक वाडया आमी केल्ले वर न्हिल्लें काण आमकां त्या दाडा पेज चटणी आसली जाल्यार आतां पेज चटणी जायना इल्लें बरें काण दिया जाल्यार मस्त हॉटेलाची अंगडीची काणां आमकां वंची तशें करचें पुरा नाका आमचो मोग आमी करण्यांनी आमी दाखोवचो सुवाई तोंडांत हें करून तांकां काले कोंडाटो करून तांच्यो संवयो पाड करच्यो नाकात भुरगीं जावन आसात आमची आस्त बरी करून तांकां बसया मुखार आमचे वडांक घरा आल्ल्या मालगड्यांक तांणी मान दिजें अंकल आंटी बाप्पू मावश्यो तांकां तांणी मान दिजें त्या दाडा मात्र ती मुखार तांचें बेसांव तांकां मेळटा ह्या बेसांवांनी पाद्र्यापांक इगर्जेच्या सिस्टरांक टिचरांक तांणी मान दिवन तांकां आमी तें शिकया इतलें शिकयल्यार तीं भुरगीं सक्सेसफूल आमी तांकां शिकप दिलें म्हणून लेख हें जावन आसा म्हजें आयचें पाठां म्हजो नांव हो आंकडो आसलो नमस्कार मेस्त्री तूं मेस्त्री नासली आयरीन लसरोदो आनी आयरीन पिंटो तुमकां हो आंकडो रुसलो म्हूण हांव चिंता तुमच्या बोवारी कोणी निवृत्त जाल्लीं शिक्षक वा शिक्षकी आसात तर जाल्यार आनी ती कोंकणी उलयतात तर जाल्यार आमच्या कार्यक्रमांत मेळोवंक अवकाश आसा सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करियेत मुखेल अंक्यांत अनेक मेस्त्री वा मेस्त्री नोट सांगाता मेळया तवळ पर्यंत पळयते रावात दैजू वर्ल्ड 247 नमस्कार.